तुमकां मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमी आमच्या एरियान आमच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या भायर आसा। आता कितें जालां हो इश्यू म्हणटा तो आमी हो जो स्टेडियम जो दुसऱ्या गांवांत आहलो तो आमच्या गांवांत हाडपाक आमी खूब संघर्श केले। खूब 1 वर्स लागले आमकां ते ऑफिशियली सांताक्रुजान हो स्टेडियम आमकां हाडपाक। आता कितें जालां 4 दीस जाले एक पेपरार एड येता व्हडले फर्स्ट पेजीर की एक्झिबिशन आहा म्हणून हिंगा आनी एक्झिबिशन आहा आनी तेणी नांव घातलेलें पयलेंच घातलेलें दुसरे विलेजीचें नांव घातलेलें। तो I got in touch with the organizer and I explained him that how from that village we got our village name in the stadium. So the kind circular the government and kadlo to dadlo. So he was kind enough to change that the address, and in today's newspaper whichever it is come, it proper address is come mentioning this is Santa Cruz, Goa, near Taligaon Plateau, Santa Cruz, Goa. So this is one issue. Now second issue, the exhibition जे हा ये काल स्टार्ट झाले हिंगा 12, 13, 14, 15. We are happy that a big organizer, they are big corporate is come with furniture exhibition बरें आसा। पूण म्हाका जो एक इश्यू हा तो जो जेन्ना एक्झिबिशन घालता तेजो पंचायतीक कितें फायदो? पंचायतीन तांकां एनओसी दिवंक जाय, रेव्हेन्यू कलेक्ट करूंक जाय। काल हांवें 5 सांजच्या सेक्रेटरीक फोन मारलो आनी चालले बाबा तुम्ही हेजो रेव्हेन्यू या कितें एनओसी दिल्या? सेक्रेटरी म्हणूंक लागलो आपणाक खबर ना आनी दिवंक ना आमी, आमकां कोणाक धाडचो पडटलो। काल आहलो फर्स्ट दीस, आयज जालो सेकंड, आयज सेकंड सॅटर्डे पंचायत बंद, आयज फाल्यां संडे आनी मंडे लास्ट दीस। आतां म्हाका हें विचारूंक जाय हे पंचायती कडेन आनी खास करून सरपंचा कडेन की जरी तर तुकोडे हें कामां जायना, तुकोडे यू आर नॉट इन द पोजिशन टू do something good for the village, then you must step down. You must step down and give a chance to someone who can do it. कित्याक म्हणटा हांव हें? आरे जरी तर आमीच नांव हाडूंक जाय, रेव्हेन्यूच आमी हाडूंक जाय जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ यू बींग अ सरपंच? यू हॅव टू तुम्ही कितें करता हिंगा आमच्या गांवच्या लोकांक, बारीक लोकांक, गरीब लोकांचे तुम्ही टॅक्स इम्पोज करतात, सुबेज इम्पोज केला। जो रेव्हेन्यू तुम्ही विलेजीक हाडूंक शकता तुम्ही दुसऱ्या थ्रू सच अ बिग एक्झिबिशन सो अदर थिंग्स कमर्शियल एक्टिविटीज करून तुम्ही तेंकां सोडटा आनी लोकल गोंयकार आहा आमचे टॅक्स बारीक आहा तेंचो तुम्ही टॅक्स वाडयला। मागीर हें तुमकां आमकां फिट जाता हें दीस सूट्स यू। सी आय नो दॅट यू आर नॉट इन केपेबल ऑफ डुईंग इट, स्टेप डावन। तुमकडे आहा 2 आनीक बायलो, इट इज अ रिजर्व सीट, तेंकां दी तेंकां, लेट देम प्रूव. Because you are not doing anything, then who is going to do? So I am requesting people of Santa Cruz, हे तुम्ही फोन घ्या कितें चलता तें, जे बारीक लोकांक टॅक्स बर्डन करता आनी व्हडल्यो कंपनी आहा जे आहा तिंगा जेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्ट करूंक जाता तिंगा तुम्ही सोडटा। सो दिस इज अ सॅड डे आनी हे 3-4 दिसांचें एक्झिबिशन आयज दुसरो दीस। So I am saying I'll talk to the secretary again and I'll ask him what action and I'll report this to the BDO also and upper this. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।